प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6 वोड 1 ते 6 पर्यंत आनी 16 ते 18 पर्यंत. Matthew chapter 6 verses 1 to 6 and 16 to 18. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाचे भक्तीच्यो कोडण्यो मनशा उजीर करिना जावन सोत्राय दवरात. नाजाल्यार स्वर्गाक आसतो तुमच्या बापायची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तुम्ही भीक घालतात तेन्ना तुझे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशा मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं दान दिताय तेन्ना तुजो उजवा हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावं दी, आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुमचो बाप तुका मजुरी दितलो. मागण्या विशीं शिकोण. आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना दोंग्या परी जावं नाका. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची ताका मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसतो तुज्या बापाक मागणी कर. आनी जो गुप्ती केल्लें तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ती आपल्या तोंडार काडोक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणीन आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसतो तुमच्या बापाक दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू. आनी जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां हें जावन आसा आतां कॉरेजमाचो पयलो दीस. आमी आयज म्हणटा शिशेचो बुधवार. आनी जेजू आयज आमकां शिवर्तमानान सांगता की आमी खरेपणी जेन्ना ही कॉरेजमाचो वेळ कमेस जाता आनी आयचें शिवर्तमान आमी आयकलां, तातूंत जेजू आमकां कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय, कशे भाशेन आमी उपास करूंक जाय आनी कशे भाशेन आमी आमची दानां दिवंक जाय. आनी भाव भयणीनो, खूब फाटी जेन्ना कॉरेजमाचो वेळ जाता कमेस, वर्साच्या वर्सा मातुवाचो 16 वोड 1 ते 6 आनी 16 ते 18 पर्यंत आमी हें देवाचें उतर आयकता. आनी आमी सजमता की ह्या कॉरेजमाच्या वेळार आमी चड मागणें करूंक जाय, आमी खुर्साची वाट करूंक जाय, आमी चड दाणां दिवंक जाय, आमी उपास करूंक जाय. आनी आमी हें चिंतता की ह्या 40 दिसांक 48 दिसांक आमी हें करतले आनी खरेपणी देव आमचो मोग करतलो, आमी देवाचो मोग करता म्हणून आमी हें सगळें करता. पूण भाव भयणीनो, आमी आमचें मन बदलूंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय जाल्यार फकत 40 दिसांक आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवना. मांस खायना, नुस्तें खायना, आमी दाल खाता, आमी सिगरेट पियना, आमी सोरो घेना, हें आमी बंद करता. पूण भाव भयणीनो, आख्ख्या वर्सान कशे भाशेन आमी जियेता? आमी क्रिस्तांव फकत ह्या 40 दिसांक पास्कांचो वेळ पावल्या उपरांत आमी क्रिस्तांव जायना. आमी हे 40 दिसांक 48 दिसांक आमी फकत चड मागणें करूंक जाय, उपास करूंक जाय, दाणां दिवंक जाय आनी तेजे उपरांत आमी विसरपाची देवाक? ना भाव भयणीनो. आतां जेन्ना आमी ह्यो वस्तू करता, आमी करिना देवा कडसून आमी कितें घेवपाक. आमचो संबंद देवाशी घट जाला म्हणून आमी आतां मागणें दिसान दीस वाडत करता. म्हणजे आमी फकत ह्या 40 दिसांक मागणें करिना, आमी मागणें सदांच करता. आमी आमचो उपास फकत ह्या दिसांनी करना. आयज सुजीच्या बुधवार दीस निमाण्या शुक्रार दीस फकत न्हय, आमी उपास करता वर्साक आख्ख्या वर्सान करता. मागीर आमी दान दिवपाचें काम जें करता आमी फकत ह्या 40 दिसांनी करिना,
आमी आख्ख्या वर्साक करता म्हणटच आयचे शिवर्तमान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता तो आमकां सांगूंक सोदता जेन्ना आमी ताका आमचो सोमी दिवन सरोंडार मानलो आमचो आत्मो ताचे भाशेन जालो देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो आनी पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो आमचो संबंद देवाशी गोड जायत वेता आनी हो गोड जायत वेता म्हणून आमी आतां मागणी करता आमी उपास करता आमी दान दिता आमी देवाचो मोग करता आनी आमच्या पेल्याचो मोग करता म्हणटच जेन्ना आमकां ही आस येता खावपाक जेवपाक आमचें पोट भरपाक आमकां जें मेळटा सोरो पिवपाक हें सिगरेट पिवपाक जें आमकां दिसता आमच्या संवसारांत आमी जेन्ना तें आमी कमी करता आनी आतां ते दुडवो मोडचे सोदेक आमचेर आतां आमी तें आमी दुबड्यांक दिता फकत ह्या 40 दिसांक न्हय पूण आख्ख्या वर्सान खंयच्या म्हयन्याक खंयच्या दिसा खंयच्या घडीर कित्याक भाव भयणीनो आमी खरेपणी आमच्या पेल्याचो मोग करता खूब लोक कितें करता नातालांच्या दिसांनी पास्कांच्या दिसांनी ह्यो वस्तू करता आमी फकत भिकाऱ्यांक नातालांच्या दिसांनी या 40 दिसांनी आमी तांचे चिंता पूण भाव भयणीनो आमचो संबंद देवाशी फकत ह्या दिसांनी न्हय फकत एक म्हयन्याक वा 1.5 म्हयन्याक न्हय आमचो संबंद देवाशी घट आसूंक जाय सदांकाल आनी हो संबंद आमचो फकत ज्या भाशेन आमी करता धर्म करता ते भाशेन न्हय आमचो संबंद देवाशी घट जावंक जाय वाडोवंकूच जाय आनी तो वाडटा जेन्ना आमी मागणें करीत आसा ताचें उतर आमी पाळीत आसा आमी आतां उपास करीत आसा कित्याक आमच्या मनाची नसवणी करपाक आमकां गरज उपास करपाक उपास करिना करता जाल्यार आमकां देवा कडसून कितें चड बेसांव मेळचें ना आमी उपास करता आमचो संबंद देवाशी घट करपाक आमच्या मनाची नसवणी करपाक आमकां आदार करपाक आमी आतां उपास करता आनी दान कित्याक दिता कित्याक आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता आमी पेल्याक फकत आमी दान दिना खूब लोक फकत दान दिता तांकां भिकाऱ्यांक जेवण दिता कितें शीत दिता तांदूळ दिता दुडू दिता पूण भाव भयणीनो आमी तांकां जेजू दिना जाल्यार शिवर्तमान परगट करिना जाल्यार खरेपणी तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरपाक आमी तांकां उतर दिना जाल्यार हे सगळो हे जें काम करता आमी कसलाच फायद्याचें ना कित्याक संवसाराचो लोक बी भिकाऱ्यांक जेवण दिता पूण जेन्ना आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा आमी जी भावार्थी म्हणटा आमी दुसऱ्यांक दान दिता आमी दान दिल्या उपरांत तांकां देवाचें उतर दिता तांकां शिकयता तांकां भावार्थान हाडटा तांकां सजमणी दिता तर आयज भाव भयणीनो जो संबंद आमचो देवाशी घट जाला आमच्या मागणे वरवीं आमच्या उपासा वरवीं आमच्या दाना वरवीं आतां हो संबंद आमचो वाडोवन आतां आमी आमच्या पेल्याचो मोग करुया आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक वावरुया आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता